कुठ्ठाळे मतदारसंघात सिवरेजीच्या गंभीर प्रश्नाक लागून भलायकी अधिकारी आणि आमदार आंतोन वाज हांचे मदीं शाब्दीक वाद पळोवपाक मेळ्ळो। थळाव्या लोकांकडल्यान परत परत कागाळी आसून लेगीत हो प्रश्न चालू आशिल्ल्यान आमदार वाजान स्पश्टीकरणाची मागणी करून अधिकाऱ्याकडल्यान बेगोबेग कारवाई करपाची मागणी केल्या। डिपार्टमेंट कितले पावट गेलो हे सोल्यूशन काड तू हे जे एसटीपी प्लांट आणि हे जे ते आमकां सांग नाका हे बंद कशें आयज बंद जावपाचें अशें तू परत परमिशन दिलें तू परत ते डेली कंटिन्यू क्लियर ह्या बरें शिवरेज सोडटा बरें 13/5/2026 जालें हेचेर आतां चालू आहा हेचेर तुवें कितें एक्शन केला ही नोटीस काढल्यानंतर त्या लोकांकडे लोक येऊन मेळ्ळे आमकां ते म्हाका सांग तू लोकांक तूं कितें एक्शन घेतलें म्हाका आता एक्चुअली आम्ही पंचायती उलयल्ले आसा तो पंचायत म्हाका तू एक्शन कितें आसा म्हाका प्लांट सुरू करून लोक प्लांटाचे उलयता डॉक्टर तू हेचेर उलय प्लांटाचे तू उलयना हो प्लांट जाता कितली व्हरतले तू म्हाका हेचेर उलय बरें बरें लोक आमकां फोडटा बरें लोक हायवेन वयता बरें कुट्टाडे कितें काय म्हणटा एमएलए फोडटा बरें एकडे म्हणटा कितलो टायम रावपाचो हेल्थ सगळो प्रॉब्लेम करता का हेल्थाक नोटीस काडल्या परत ती कनेक्शन दिता तेका आनी लोक मागीर आमकां फोडटा एमएलए तू दाखयता तूच केलें ते ट्रान्सपोर्ट केलें दाखय तुका आतां कुट्टाळे कितलीशीच वर्सां जाली सिवरेजीचो प्रश्न वाडत आसा मात सोंपपाचें नांव घेयना। हाका लागून लोकांच्या भलायके कडेन लेगीत खेळ चल्ला। ह्या विशया वेल्यान तिडकिल्ल्या आमदार आंतोन वाजान संबंदीत अधिकाऱ्यांचे बरेच कान पिळे तशेंच प्रशासनाच्या वावराचेर आपली खर नाराजगी उक्तायली। परत परत कागाळी करून लेगीत ठोस कारवाय कित्याक जावंक ना असोय प्रस्न ताणें भलायकी अधिकाऱ्यांक विचारलो। आमदार म्हणून म्हाका आयकचें पडटा, हाय लेवल प्रेशर येता ते आमकां चलपाचें ना। आमदारान थेट शिटकावणी दीत आनी कितले फावटी सांगपाचें असोय प्रस्न केलो। मजगती पळोवणी करता तितलेच पुरती 2 दीस सिवरेजीचो प्रस्न तडीक लागता, सिवरेज सोडपाचेंय बंद करता। मागीर प्रस्न जैसे थे आशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। एवरी टाइम मरे हो इश्यू आतांचो न्हू 2021 हो इश्यू चालू आनी एवरी टाइम आमी हेल्थाक सांगत लोकांनी ऑब्जेक्शन 2011 एक्चुअली तो सांगता म्हजी नोंदणी येयली ते हांव 2022 सांगता कळ्ळें तुका न्हू तेन्ना हो इश्यू चालू आहा कितले फावटी हांवें हेल्था सांगले कितले फावटी सांगले एवरी टायम हांव डायरेक्ट हितून हेल्थान देखून वयता तेका आपयता फोन करता जे कितें आमचेर म्हाका जाय तो हेजो वॉट्सॅपाचेर आपल्या ग्रुपाचेर म्हाका हें येता क्रिटिसायज करता म्हाका एमएलए करता जावं सरपंचाक करता किंवा हेल्थाकूय करता ही मेसेज हांव आमचो हेल्था दोगांयकूय हांव ही मेसेज सगळी भास्कर डॉक्टराकूय हांव ही मेसेज फॉरवर्ड करता अशें आमकां हें करता म्हणून लोक आमकां उलयता म्हणून आनी हायवेन वयता कितले जाणां व्हिडिओ काडला तुमी पळयला मरे व्हिडिओ काडला हायवे लोकांक दिसती पडटा ही सिवरेज कितें करता आमी कुट्टाळे गांवांत रावता आमी कुट्टाळेचे पूण हे म्हाकाय बरें दिसता न्हू कितले फावटी सांगले कितले फावटी म्हणून सांगतले हेका एवरी टायम सेम स्वता आमी घेवपाचें हें कितले ताका नोटीस धाडल्यो टायम दिलो तरी आसा जायना एक्शन जायना काल हेका डॉक्टराक कितले फावटी वचोन सांगले का हेचेर एक्शन जावं न्ही म्हणून म्हाका कोणाचेर एगेन्स्ट उलोवंक नाका म्हाका ती सिवरेज पास जावपा नाका जाल्यार एकल्यान तर आपली ते सिवरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तर तेणें सिवरेज क्लियर केली प्रॉब्लम लोकांक जायना न्हू तुम्ही सगळे भाड्याचे पयशे घेता रेंटाचे पयशे घेता आणि इतले तुम्ही फ्लोर काढलेले आसा ते सोड पूण एटलीस्ट तुमचो एक फ्लोराचो एक रेंटाचो पयशे तुमचे न्हू एका सिवरेजी घालपाक जायना आनी हे आमी घेवपाचे आमी फेस करपाचे लोकांक तेका डॉक्टर तूं एक्शन घे इतले दीस जाले तेका लागून मुद्दाम हांवें डॉक्टराक आपयले आनी सरपंचाकूय आपयली हेजेर एक्शन जावं कितें जाता आतां डॉक्टरान सांगलें डॉक्टर कितें सांगता तें आतां तुमकां कळटलें हेजेर डॉक्टर हेजेन फुडें डॉक्टर कितें करता कितले फावटी डिस्कावंट केले परत दिले 7 दिसान परत पण हाय लेवलाचेर तेंचे प्रेशर जाल्यार होबना हाय लेवलाचेर प्रेशर येता ते आमकां कितें चलपाना पण आमकां लोकांक फेस करचें पडटा आमी आयकूंक पडटा एस एमएलए म्हूण म्हाका आयकूंक पडटा तुमी कोण ते हे कोण एकटे जाता सगळे कोण हाय अनिल सावंत ते कसो बाय हेचेर प्रेशर येता कोणाचेर हेल्थाचेर म्हाका दिसता 2011 सावन हांव कंप्लेन करता सर भास्करा कडेन तेणे कितले इन्स्पेक्शन केल्या 2-3 इन्स्पेक्शन केल्या पयलें इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना तांकां ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्साक ताका परमिशन इलेक्ट्रिसिटी परतून लायन दिल्या वॉटर परतून लायन दिल्या तेमी सांगलेलें ते वतलो म्हणून पंपिंग करून सुवेज टँक वतलो म्हणून 1 पाटी 2 पाटी केलें मागीर ना
हातून बाब येयलो थिंगा STP प्लांट बांदपाक गॅरंटी दिवंक पण अजून पसून कांय जावंक ना करेक्ट हांव सारकें सांगता न्हू हें हालीं ना देखून येयलेलें हिंगा ते टायमार 2011 कितले वर्सां जाली तुम्ही कंप्लेन करता? 11 म्हणल्यार कितली जाली आतां 15 वर्सां 15 वर्सां जाली. इशू खूप तेच जालो खूप वर्स जाली चालूच आसा असो सिवेजाचो प्रॉब्लम आनी लोकूय खूब आमकां कॉल्स आमच्या सराकूय MLA सराकूय परत परत कॉल्स करून तांकां हें करता हे इशूक लागून. सो आतां आमी कितें केलां एक FSTP प्लांट येवपा आसा हांगा तो स्टार्ट करतली सो दॅट एटलीस्ट 50 to 60% तरी एटलीस्ट हे सिवेजाचे प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जातले. म्हज्या नांवार आसा पळय ताका नोटीस काडटा केन्ना काडटा सर तुम्ही? ऑलरेडी काडलेले आसा ते आतां फक्त पंचायतीचे टॉक्स चालू आसा मातशें राविल्ले आमी ते आतां अजूनच जो जायना ते ट्रिटमेंट लॉंग टर्म जायना. पावसान आनी 2022 चालू आहा रे. asking for 2022 आन मरे टॉक चालू कितें आहा म्हणटा तूं आतां कितें टॉक चालू आहा हो इश्यू जो आसा खूब लॉंग टर्म इश्यू तो ऑलमोस्ट म्हाका समजत ऑलमोस्ट 15 वर्साच्यान आनी म्हाजे पयलींचे हांव म्हण हालींच आयला पूण म्हज्या पयलींच्या हेल्थ ऑफिसरान बी हाजेर एक्शन घेतलेली आसा तांकां डिस्कनेक्शन नोटीस काडिल्ली बी डिस्कनेक्ट केल्ले बी आसा पूण कितें जाता डिस्कनेक्ट करतकीर मागीर ते ड्राय जाता आनी परत आमकां ते रिकनेक्ट करचें पडटा माणुसकीच्या दृश्टीन ताका इलेक्ट्रिसिटी लॉंग टर्म दवरपाक मेळना. हाजेर एक्चुअली फक्त ते डिस्कनेक्ट करप हो उपाय जायना हो टेम्पररी उपाय जाता असो हाजेर जो परमनंट उपाय म्हणटा ते उदकाची कशी ट्रीट म्हणजे ते उदक खंय सोडप हाजेर ड्रेनान सोडप हें चुकीचें ड्रेनान सोडपाक जायना. आमकां हालींच जेन्ना हांवें चार्ज घेतल्यानंतर समजलें की हांगा हालींच नवो एक FSTP प्लांट सुरू जावपाचो कदाचित तो जर सुरू जालो जाल्यार हाजो एटलिस्ट उपाय जातलो सो ते आमी पंचायती कडेन हें करीत आसा कॉन्टेक्ट करीत आसा सो एटलिस्ट तो जर सुरू जालो जाल्यार हे हांगा भायर सोडपाची गरज पडची ना अशी. डिस्कनेक्ट करप STP प्लांट घालपाक जाय म्हणून कायदो आसा STP प्लांट हांगाचो एक्चुअली मेन इश्यू म्हणटा तो वेगळो आसा. हांगा कितें जाता ते हरशीं आमी जेन्ना इवन आमचे जो NOC दिता आसतना थंय तर तेंचे सेप्टीक टँक बांदला काय ना सोकपीट बांदला काय ना हे पळोवनूच आमी आमचे NOC दिता पूण हांगा बी सोकपीट लोकांनी बांदिल्ले आसता पूण हांगाची जमीनूच जी आसा पळय तो हार्ड रॉक हांगा उदक सोक जायना सो ते उदक हे करून ते पोंदाक जिरना ते थंयच उरता सो ते NOC दितना ताका ते काय चुकीचें ना ते जिरना म्हणून ताजेर वेगळे पद्दतीन हे एक पळोवचें पडटलें सो ते उदक तेंच्यान ते काडून ट्रीट करचें पडटा हो हेच ते लॉंग टर्म सोल्युशन इशू लागून हे जाता पूण हेजेर न्हू कांयच एक्शन जायना. आमी जी कंप्लेनां येतात न्ही ती आमी एका सराकूय सांगतात आनी एकाय बी सांगतात इन्स्पेक्शन करून तेजेर तितलो टायम बंद उरता. हांव नको ताका खंयच्यान प्रेशर येता तो पूण तो प्रेशर येयलो देखून जाल्यार तेमी येवन चोवपाक जाय न्हू कितें प्रॉब्लम कितें तें उदक खंय पावता कितें तें पळोवपाक जाय न्हू. ते इश्यू तो सॉल्व करनासतना कशें जातलो तांकां रोखडेंच कनेक्शन दितात एक 4-5 दीस बंद उरतात आनी ग्रामसभा सुद्दां हें आहा तेजें रेजोल्युशन आहा. हांगा तुमचे वोटर चडशे तेंचे कडेन तुमी उलोवना केन्ना? ना म्हाका तितलें हें ना. कुट्टाडे प्रॉब्लेम जाले फेस कोत्ताय लोक एवरी टाइम कुट्टाडे कडेन ओग बरें आहाय बट कुट्टाडकारांक डायरेक्शन दिवपी कोण ना कितें करपाक कितें तेणी केलो मॅनेज ओके तेणी कितें सगळें इलिगल केलां पण थिंगा आख्खो गांव चोयता म्हाका व्हिडिओ घेवन पळय आख्खे एक बिल्डींग येयले सो आतां ती STP प्लांट घालता तिका विचारूंक सोदता पयशे कोणाचे कुट्टाडे पंचायतीचे आं हेंका लागून आमी कुट्टाडे पंचायतीन कित्याक पयशे हें करपाचे वेस्ट करपाचे वाय इज इट द ex taxes money been used for this STP plant. इनको फाईन करे आणि STP plant गोमंतक TV खातीर किरण बोरकार.